प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यानो थोडे फावटी जिवितांतली थोडी घडितां सांपरो कुडू घडितां आमकां थोडे फावटी कंगाल करतात, बरोसो सांच्या बरी करतात. सांपरो आमचें काम गेल्ल्या वेळार, बिझनेसांत लॉस जाल्ल्या वेळार, आर्थीक अडचणी आमचे थंय आयिल्ल्या वेळार, कुटुंबांत समस्या उदेल्ल्या वेळार, भुरगीं आयकनातल्या वेळार, ह्या संदर्भार आमकां कितें करचें म्हूण कळना. प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी आमी पळयता आमच्या ह्या आधुनीक संवसारांतली घडची ती घडयता. थोडे फावटी रयत, थोडे फावटी बिझनेसमॅन या थोडे फावटी हेर व्यक्ती जिवितांत कंगाल जाल्ल्या वेळार, बेजाराय तांचे थंय आयिल्ल्या वेळार जीवघात करतात. पूण अशें करचें सारकें न्हय. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, ते जावन असली परिस्थिती आमचे थंय आयिल्ल्या वेळार देवाचे उतार आमकां सांगता आमची दिश्ट देवाचेर, देवीक आपुलतेचेर आमी घालूंक जाय. केन्ना आमची दिश्ट देवीक आपुलतेचेर आमी घालता त्या वेळार खंडीत जावन फावो मार्गदर्शन, फावो ती वाट आमकां कळीत जातली. प्रत्येक जावन आमी पळयता बायबलांत निर्गमन ग्रंथांत अध्याय 3 वळ 7 देवाचे उतार आमकां सांगता हांवें लोकांचे कश्ट पळयल्यात, तांची बोब हांवें आयकल्या. हांव देंवन आयला तांकां बचाव करूंक. तशेंच माथेवाच्या एवांजलांत अध्याय 11 वळ 28 देवाचे उतार आमकां सांगता हे तुमी कश्टतल्यानो बोजान वळयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो. कित्याक म्हजें वजें पळोवंक हळू म्हण देवाचे उतार आमकां सांगता. तर मोगाच्या भावांनो भयणींनो, प्रत्येक जावन असल्या परिस्थितींनी पयल्यान पयलें आमचे दिश्ट देवाचेर ह्या जेजूचेर आमी कोचोंक जाय. त्या वेळार मात्र आमकां फावो तें मार्गदर्शन वाट कळीत जातली. दुसरे आमचे कश्ट आमी हेरां लागीं वांटून घेवंक जाय. सांपरो आमच्याच कुटुंबांत, आमच्याच आवय बापाय लागीं, ह्या भाव भयणी लागीं, ह्या हेरां इश्ट मंत्रा लागीं आमी आमचे कश्ट सांगूंक जाय. केन्ना आमी कश्ट सांगता आमचे कश्ट हळू जातात. फावो ते मायेत, फावो ते मार्गदर्शन आमकां मेळटा. आनी प्रत्येक जावन प्रगजांनी आमी आमचे कश्ट प्रगजगारा लागीं, ह्या धार्मीक भाव भयणी लागीं सांगयत आनी ती आमकां फावो तें मार्गदर्शन दितलें. तशेंच आमच्या ह्या आत्मज्योती आश्रमांत आमी हेंच काम करता. हेरांचे कश्ट आयकूंक, हेरांक मार्गदर्शन दिवंक आमी सदांच तयार आसा. प्रत्येक जावन आमचें आत्मज्योती आश्रम काद्रीन मंगळुरांत आसा. सदांकाल तुमच्या सेवेक तुमकां आयकूंक, तुमकां तुमचे खातीर मागोवंक, फावो तें मार्गदर्शन दिवंक आमी सदांच तयार आसा. तर मोगाच्या भावांनो भयणींनो, प्रत्येक जावन असली परिस्थिती आमकां आयिल्ल्या वेळार आमी कंगाल जावचे नाका. कित्याक माथेवाच्या एवांजलांत आमी पळयता अध्याय 14 लोकांचे कश्ट पळोवन जेजूक मस्त बिरमत दिसली. तांचे कश्ट ताणें हळू केले, तांच्या कश्टांक ताणें स्पंदन केलें. तर आमच्या भोंवतणी आमची भाव भयणी कश्ट जाताना, वळवळताना ह्या दिसांनी आमी पळयता